We want justice. 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 We demand justice. We demand justice. We demand justice. We demand justice. We want 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 justice. मडगाव हेडक्वार्टर्स आहे साऊथ पुलिस स्टेशन व्हडली गेट ही आता कित्याक बंद केला आणि तुम्ही पुलिस चार्ज जावन मुखार आसात आमी कित्याक गेले आमी जस्टीस मागपाक येयले आसा वाय द गेट्स आर क्लोज आर यू आर ट्रायंग टू वॉट यू आर ट्रायंग टू प्रूव दॅट यू आर कम विथ सम बॉम्ब और रॉड्स और तलवार्स तांचेर एक्शन जायना आणि आमी जे बरे भाशेन आयल्या पीस लावी सारके बरे भाशेन मेळपाक तुम्ही पुलीस गेट बंद करून दवरल्या म्हळ्यार हे कितें चल्लां हे कसली दादागिरी Police are supposed to be law protectors. You are supposed to give us a patient hearing. विचारात तरी तुम्ही कळला न्ही गेट बंद केल्यान चार्ज केले आसा प्रतिमा कोण दाखय गुंडा हिस्ट्री शीटर समीर बाब वगी कितें आसा कन्सर्न PSI आयकता पूण हे बंद कित्याक केलें काय म्हणटा जालें आनी न्याय मेळना जाल्यार आमी दार कोणाची मारतली पुलिसाची मारतली न्ही We can't take law in hands. आता लोकांक आमी कितले भुरगे पास पळय but they have not taken law in hands. But the person who took law in hands has to be arrested. But he is getting VIP treatment because कोण तरी देवाचो मनीस आसा मडगांव पळय बशिल्लो मालबाटान ताजो खंय आशिर्वाद आसा ताका आनी तो मनीस कोण हल्लो करता तो हिस्ट्री शीटर हॅबिच्युअल ऑफेंडर वो डायरेक्ट म्हणटा CM मेरे जेब में है कुछ नहीं कर सकते हमारा पावर चलता है हमारा बाबा है 7 दीस जाले नावेली असत BJPचो MLA ताणी जाल्यार कितें केलें म्हाका खबर ना तो असेंब्लीत आसतलो आतां च्या आनी सामोसा खावपाक एक्चुअली ही शूड लीड दीस बट सॅड टू से दीस इज हल्लो जाल्लो आसा आमच्या नावेलीकारांचेर सिंकेटी हांगा हल्लो जाल्लो आसा घरांत बायलांचेर भुरग्यांचेर गाडयेचेर सो आय एम कम रिगार्डींग दॅट केस 7 days टायम दिल्लो त्या मनशाचेर FIR करूं ना 3 वर्सां पयलीं त्या मनशान शिरवाडी हांगा सांचे टायमार गाडी ब्लॉक करून आमचे दियालगानाचो भुरगो कॅनविक म्हणटा तो तेका तेणे फक्त मातशी गाडी मुखार काड म्हणल्यार मुठून तेणे फ्रेंड्सां बारा तो गांजा घेवन आशिल्लो पिल्लो ते सगळे पुलिसांक खबर आसा आय हॅड टू कम विथ एजिटेशन आय हॅड टू एजिटेट दॅट टायम लीड द मोर्चा एंड देन यू आर अरेस्टेड हिम एंड यू वॉज बिहाइंड द बार्स हे दादागिरी जाल्या आय एम नॉट सेइंग ऑल हू आर स्टेइंग देयर आर हे म्हणून बट फकीर बांदाचेर तो अयूब सय्यद म्हणून आसा he has been a history shooter, a criminal, hardcore criminal, and he has been shielded. And what hurts me is that why the South District, आमचे गोंयचे मडगांवचे police station is shielding this person. I was the councillor of that ward. Never such things happened in Fakirban. Whatever said and done. But now these 5 years, इतले mushroom जाल्ले आसा criminal group करतात, गांजा, सोरो, rods, तलवारे घेवन हल्लो, गाड्यो डॅमेज केल्ले आसा, बरे सुसेगाद रावतात. 40-50 वर्सां पयलीं साकून ती सिंकेटी रावता म्हाका त्या मॅटराचेर म्हाकाच PI कडेन उलोवपाक जाय मातशी गेट ओपन करप आमी कायदो हातीन घेवपा ना पूण तुका सांगता तुमी हें केलें जाल्यार आमी सोडचे ना तुमचे ऑफिशियल्स आसात तांकां वचपाचें आसता लोकांक बी ते पळय ब्लॉक करतलीं जाल्यार आमी हांगा बसतलीं आय वॉन्ट टू ऑल फूल डेलिगेशन वील कम विथ मी एंड विथ द PI कन्सर्न PI बिकॉज आय वॉन्ट टू नो वाय अरेस्ट इज नॉट डन a house in Naveli, their vehicle, we have got all the proofs on the CCTV camera. Detection करता पण conviction काय जायना खारे बांदार त्या मायनर भुरग्याक मारिल्ले 4 महिने जाले कितें जाले मागीर कॉम्प्रोमाइज करा म्हणटा तुमी फाटले 7 दीस जावना
आणि हे Because man, we just go home. That's it. We don't काम follow करता all the सुसेगा CCTV. प्रॉब्लेम दे डोंट डिस्टर्ब एनीवन गोइंग सिक्युरिटी ना उभारून हाडात मरे ते जायना तुमच्याकडे प्रोटेस्ट करतात त्यांच्याकडे उलयतात आणि तांकां सांगता शपथात ही इज द कल्प्रिट मरे ताचे 5-6 जाणां तांकां धरून हाडा मरे कित्याक बाबाचो फोन आयलो बाबाचो फोन हो कसले दादागिरी नेवर इन लायफ बीजेपी रूल आयलो तेन्ना सारके क्रिमिनल रेट वाडला केन्नाचे मडगांवान नाविनी जावन आसले प्लीज वी वॉन्ट जस्टिस ओपन द गेट्स एंड लेट द 10 पीपल कम विथ मी मोहम्मद सैयद है। तो मैं खारेपान गया था मेरे फ्रेंड को छोड़ने के लिए, तो वहाँ जाके छोड़ रहा था। गाड़ी यूटर्न मारने से पहले वो लगाए अड़ा के विंडो नीचे किया। विंडो नीचे के बात करने के टाइम पे क्या आवाज़ से बात कर रहा है, क्या गुर्रा बोल के डायरेक्ट दादागिरी करके डायरेक्ट मारने लगे। मैं निकलने के लिए फिर भी मैं कुछ नहीं किया, ऐसा निकलने के लिए गाड़ी चालू करने के लिए बटन दबाया। मेरा गाड़ी ऑन था, बटन दबाने के बाद गाड़ी ऑफ हुआ। ऑफ जैसा हुआ गाड़ी के विंडो खुले तो विंडो खोल के मुझे बाहर काट के मारने लगे, वेपन से, कड़ा से, हाथ से, लात से, गाड़ी को भी मारने लगे, सब मारने लगे। फिर मेरे को काट के फिर मारने वाले थे, तब मैं गाड़ी में वापस आगे बैठा। तो वो लोग थे, सुहान था, आसिफ नारंगी वाने, वाहिद, वो लोग पूरे जने आगे मेरे को निकाल के मारने वाले थे। तो फिर मैं गाड़ी में बैठ के गाड़ी भगा के सीधा घर पे आया, नानी के घर पे। तब वहाँ आने के बाद वहाँ पे आके भी गाली मारने लगे, वहाँ पे भी बच्चों पर अटैक करने लगे, जो भी मेरे फैमिली के लेडीज़ लोग थे उनके ऊपर भी ढकली करने लगे। फिर उसके बाद पूरा कांच गीच फोड़ के, क्रेटा पूरा चिंदी करके तोड़ के चुकना चूर करके गाड़ी को पूरा कांच वगैरह सब फोड़ने के बाद ये करे। पुलिस आने के बाद भी गए नहीं, पुलिस के बाद भी आवाज़ कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, पुलिस भी देख के चुप रह गई। बाद में पुलिस जब डंडा उठाई तब गए, और कुछ लोग जो भागे उनका नाम नहीं लिखा है, जो है उनका ये करे, ऐसा करे, आधा सीधा केस करे। फिर उसके बाद मैं घर पे था, तब मेरे ऊपर मार के पुलिस स्टेशन में आए, केस करे। केस करने के बाद मेडिकल को भेजे। फिर मेडिकल में भी आने के बाद उतना कुछ एक्शन नहीं लिया बराबर से। फिर आया, उसके बाद वो लोग पूरा गलत स्टेटमेंट लिखा है, उनके बात को सच मान के और हमारे स्टेटमेंट को रॉन्ग करके केस किए वो लोग। अभी क्या बोले? अभी क्या बोले, पहले वीडियोस देखते, विटनेस देखते, वो सब देखते बोल के बात कर रहे हैं। अभी अंदर मैडम से बात कर रहे हैं। 4 तारीख 4 ऑगस्ट आयज 4 ऑगस्ट आणि गजाल जी जाल्या ही गजाल जाल्ली आसा आमच्या नावेली पीस लाविंग नावेली म्हणटा हांव कॉन्स्टिट्युएन्सी सिंकेटी सेकंड दांडो यांच्या घरा कडेन हल्लो जालो. आत इन ब्रीफ आय विल टेल दिस बॉय नेम्ड उमर, हिज फादर इज एक्स आर्मी ऑफिसर. हो उमर म्हणटा तो चांदवाड्या वयलो, फातोर्डा चंद्रवाडो, ही बिलोंग्स देर. तो आपले एक इश्टाक घेवन जे मडगांव फकीर बांद म्हणून आसा, मारिया बांदी म्हणटात ताका, आनी थंयचे हांव कावन्सिलरय आशिल्लें. आनी असले दादागिरी आनी गुंडागिरी हांवें केन्नाच म्हणटा ती फकीर बांद आनी मारिया बांदाचेर आयकून आशिल्ली. पण आतां जाली फाटलीं वर्सां इनक्रीज रेट, क्रायम इतलो वाडत गेल्लो आसा. हे थोडे जे आसात भुरगे, अयूब सय्यद म्हणटा तो लिडर तांचो, आनी ताचे बरोबर ताणें गुंडागिरी एक ग्रूप क्लेन तयार केल्लो आसा, वेर दे गो डॅमेजींग, हिटींग, ट्रेसपासींग, आउटरेजिंग, मॉडेस्टी, जायतें. 3 वर्सां पयलीं हेच आयुबान आमचे शिरवाडें लागता मारगांवांत, शिरवाडें बोड्यान ते गाडी ब्लॉक करून आशिल्ले. कांय घेनाशे ना, एंटी सोशल एलिमेंट्स यू कॅन कॉल हिम. Ayub and his gang, they take narcotics, they take ganja, they consume liquor and all नशाचे घेतात. आणि ते गाडीत ते दिसते बसून आशिल्ले, they were enjoying that drink. आमचो दियालगॉन म्हणटा ते नावेलीचो वाड्या वयलो दियालगॉन म्हणटा तो कॅनवीक म्हणटा तो भुरगो आपलें काम करून येता आसतना त्याने गाडी हे ब्लॉक केला म्हणून ते फक्त हॉर्न मारिल्लो. हॉर्न मारून उठा म्हणून सांगिल्लें म्हणून यांची दादागिरी इतली की दे got out from the car, took talwar, they took rods and hit Kenwick so badly on his leg that the legs were fractured and he was put in the hospital. That time same like this I had taken an agitation of Navilkaz and come. आणि मागीर आमी तांकां CCTV footage दाखयली and that time the police was forced to arrest him and then he was behind the bars for 3 or 6 months. आता हेजेर कळटा की अयूब म्हणटा तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर, हार्डकोर क्रिमिनल तो. ह्या भुरग्यान आपल्या फ्रेंडाक पावपाक ESI हॉस्पिटल जें आसा मडगांव थंय साकून तो रूट घेतलो आनी तो भुरगो ताजो कोण फ्रेंड आसा पळय तो फकीरबान मारिया बांदार रावता. सो आपले ब्लॅक कलर हलकासार कार घेवन SUV घेवन तो पावपाक गेलो. हांचो ग्रूप थंय सायडीन आशिल्लो. तेणे फ्रेंडाक पावयलो, फ्रेंडाक पावयलें, फ्रेंड गेलो. मागीर हे सगळे सडनली आयले खंय आयूब एंड गँग आयले म्हणल्यार हेजे गाडयेचो आरसो ओपन केलो आशिल्लो, ताका हात घातलो, ताका मुठी वाचलो. आयज 7 दीस पूण पळय आजून काळे आसा. कितें गावले शोर शर्म की बात नाही. ताका खडा आसता पळय आनी कितें क्या था उनके पास रॉड खडा. तो पयलो खडान ताका खंय तकलेर हांगा मारले. हांगा मेडिकल रिपोर्ट सगळो आसा. ही गजाल 10:30 खंय ताका सगळे गँग करून मारपाक आयले. एका भिरांत आयली. हो इट इज सॉर्ट ऑफ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर एक्चुअली. हो भिलो त्या लोकेलिटींतल्यान भायर सरलो आनी फास्ट गाडी स्टार्ट मारली. हाजी म्हणटा ते पयलीं आनी पुलीस स्टेशनार येवपा आशिल्लें बट ही वॉज स्कॅर्ड. ही जस्ट 21. ही वॉज स्कॅर्ड फॉर हिज लायफ बिकॉज दीस फेलोज वर following him. He came to his cousin's house, that is Syed's house, that is Mr. Syed's house.
and they have been residing in Navili, Sinketi for the more than 40-50 years. 50 years. दे आर बिझनेस क्लास मनशाची सकाळी कामाक वतात सांजचे येतात घराकडे 5 बायल्यो 7 भुरगीं जे कोणाचे भानगडीत ना तांचो बंगलो आसा सिंकेटी इट्स नॉट एट खंयच्यान येवन पडल्या म्हणून आतां वो बाबडो गाडी घेवन भिवून सिंकेटी तांच्या मामा अंकलागेर गेलो गाडी भिवून ताणें आख्खी पाक केली गॅरेजीन पळोवपाक गेल्यार हे फाटल्यान सगळे आयले वो घरा कडेन भिवून गेल्यार सगळे बायल्यो चांबड जाल्यो कपडे पिंजिल्ले मार लागिल्लो रगत येताले फाटल्यान खंय अयूब आनी वो जो फकीर बांदावलो अयूब आसा तो गुंडा म्हणटा आपल्या जिवाक ते आयले आनी पळोवपाक गेले हेंची घरा कडेन गाडी आशिल्ली भायल्यान हेंची क्रेटा व्हायट कलर क्रेटा त्या गाडीक डॅमेज करून सगळे आडशे फोडल्या मुखालो आडसो फाटलो आडसो सगळे चिरे घेवन ते कन्स्ट्रक्शन चलता कन्स्ट्रक्शना वयले काडून चिरे फोडले गाडये भितर पाडले ही ताजी आवय आसा अम्मीक गाडयो ते आपले 1 वर्साचो चेडवाक भुरग्याक घेवन आशिल्ले दट्टी हिंदीन गाडयो त्यो गाडयो आमी फक्त बुरोवपाक शकता ते आमी यूज करपाक शकना कायदो जाय जाल्यार तांकां हातीन दिवपाक जाताले मागीर दादले आयले पुलिसांक मी आपयले 2 PSI कॉन्स्टेबल आयले कॉन्स्टेबल सॉ द एक्ट इन फ्रंट ऑफ देयर आयज दीस वॉज हॅपनिंग बट कांय जावपाना कित्याक हे नशाचेर आशिल्ले गांजाचेर आनी सोऱ्याचेर सो पुलिसान जेन्ना लाठी काडली मारपाक म्हणून ते पडून गेले राती 10:30 मागीर हांगा येतकीर कंप्लेन केली तांकां प्रिव्हेंटीव मेजर म्हणून 151 सेक्शन लावन खंय अरेस्ट केली I came to meet Suraj Samal today. That is the PI. They were on call with me because I was not there for 1 week. I had gone to my daughter's medical college to drop her in the hostel. And I told them 7 days Ravi and Poya. If I जायना जाल्यार हांव येता. I will lead the morcha. Because see, आमी सदां म्हणटा हिंदू क्रिश्चन सिख ईसाई सब हम भाई कितें आतां वायट दिसता म्हणल्यार आतां म्हाका कंप्लीट करपाक दी फायर जावना आतां ते म्हाका कांय नाका म्हणलें ते डायरेक्टली सांगतात आता खंय इनको दिखाएंगे चॉपर लेकर मारेंगे नहीं तो देखो आता धमकी पाल्या हे बायलेची आवय हेची बायलेची आवय फकीर बांदार रावता ती घरात रावता सिंकेटी नावेली त्याच्या आवयक धमकी दिवपाले भुरगे येवन खंय सो दॅट इज थ्रेट टू लायफ आणि वयल्यान कितें म्हणटा जाणो सीएम मेरा जेब में है कितें म्हणलें रे ताणें सीएम मेरा जेब में है सो वॉट इज द सीएम तूच सांगता मायग्रंट्सांक लागून क्रायम रेट वाडिल्लो आसा डिटेक्शन जाता कन्विक्शन रेट्स आसा लो बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर हल्ल्या बिकॉज हांगा न्ही मडगांवचे बाबा आनी देव मनीस आसा पळय तांचे कॉल येतात ओ अयूब म्हणटा तो कोणी सांगतलो तुमी इलेक्शना टायमार वोटींग बँक म्हणून ताका यूज करतात आनी जस्टीस दिवपा आसल्या टायमार तुमी करनात अयूब इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर क्रिमिदोर तो ताका अरेस्ट करपाक जाय आनी परतून ताका सडा जेलीन घालपाक जाय आतां सूरज बाबाक हांवें सगळें सांगलां सूरज बाबाक हांवें सांगलां तुका पेन ड्रायव्ह दिता म्हणून पेन ड्रायव्ह इज शोईंग दॅट दे हॅव ट्रेसपास देयर प्रॉपर्टी एक्सक्यूज मी they have trespassed their property. They have trespassed this man's property. They have come and damaged the vehicle which says trespassing section लागता दुसरे बायलांक नी पुढच्यो गाडी म्हणटाच्या आंगार गेल्या आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी लागता थर्ड म्हणटा ते अटेम्प्ट टू मर्डर लागता सो आय वॉन्ट दीज 3 sections टू बी पूट आणि हांवें ताका सांगलां फाल्यां म्हणल्यार सय्यद एंड उमर विल गेट CCTV फुटेज ऑन द पेन ड्रायव्ह and they will submit to you and we are demanding that FIR has to be registered because we don't want this to be UP and Bihar. We don't want whoever it is and it's a democratic right. We have to and get justice. We demand justice. We want justice. We